तूं वाडटा थंय तुज्या राजान करून पावय. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो. आनी माई मोगाचो येवकार तुमकां आयचे मिसाची भेटीन. आयची मिसाची भेटीची मांडावळ करता लिटल फ्लावर ऑफ सेंट ट्रेजा समुदाय बिहायंड NSD. ह्या समुदायांतल्या दर एका घराब्याचेर देवाचो भरपूर आशिर्वाद पडूंक आमी मागुया. आयज ही मिसाची भेटीन सगळी आमची मागणी आमचेच पासत, आमच्या कुटुंबां पासत, आमच्या गांवचे पासत, आमच्या राज्या पासत आनी देशा पासत आमी खरीत भाशेन मागुया. संवसाराची शांती पासतूय मागुया. पावसाळो सुरू जाल्लो आसा. शेतकामती आपल्या शेतान वावर करतात. तर ह्या सगळ्या शेतकामत्यांचेर आनी तांच्या वावराचेर आशिर्वाद घाल आनी आमकां बरी पीक दी म्हूण देवा लागीं मागुया. जीं कोण बरीं नात आनी आपणा पासत माग म्हूण आमकां विनंती केल्ली आसा तांचोय उगडास करुया. तांकां देवान पिकोवणेचो हात लावंक आनी हेर सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन देवा मुखार दवरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या भावा भयणीनो, आयज साद्या कालाचो 13वो आयतार आनी आयज बाप साहेबाच्या कार्याक आमच्या दुडवांचो आदार दिवंक आमकां आपयल्यात. ताका म्हणटात पेद्रूची दोमती. भावार्थान जियेतली भावार्थ कोळण्यांनी दाखयतात तशेंच तो दुसऱ्यांक वांटात. एकलो आपले तरेन हो भावार्थ जियेता आनी वांटात. पवित्र सभेच्या फुडाऱ्या सांगाता हो भावार्थ आमी जियेता आनी तांकां सहकार दिता. वचात तीर भावार्थान जियेयात. हो आयचो विशय मनांत धरून आमी कशे भाशेन आमचो भावार्थ जिवंक जाता ताची वळख आयचे समोरोमदेन मेलोन म्हूण मागुया. भावार्थ बरवासो आमच्या क्रिस्ती जिविताक भोव गरजेचो. हो भयणीनो, आमच्या जिवितान भोव करून वायट येता आनी आमी त्रासान पडटा, कोणशाक पडटा, दुखी जाता. तेन्ना हो भावार्थ आमकां आनिकूय वयर काडटा. पूण जायते पावटी आमी निराशीपणान जियेल्या, जायते पावटी आमी दुबावान जियेल्या आनी जायते पावटी हो आमचो क्रिस्ती भावार्थ फकत बेश्तो तोंडा पुरतो जाला. असल्या सगळ्या चुकीचें देवा लागीं भोगसणें मागुया. सोम्या जेजू, तूं आमच्या गरजांक पावताय, पूण थोडे पावटी आमी दुसऱ्यांची गरज वळखूंक ना. आमी आमचेच खातीर जियेल्या. सोम्या काकुतकोर, क्रिस्ता जेजू, तूं बरें करतना तुवें वेगळोचार केलो ना. आमी थोडे पावटी आमचेच इश्टां सवें उदार जाल्या आनी अनवळखी वो आमच्या समुदाया भायल्या लोकांची पर्वा करूंक ना. क्रिस्ता काकुतकोर, सोम्या जेजू, आमी आमचो भावार्थ केन्ना केन्ना गुप्ती जियेल्या. आमचो भावार्थ सोबे माजार दाखोवंक आमी लजल्या वो समाजाक भियेल्या. सोम्या काकुतकोर, सुर पदवीदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवं. आमी तुका वाकाडा. सोम्या जेजू क्रिस्ता, बापाच्या एकल्याच
तूं बापाच्या उजव्याक बसला आमचे मागणे आयकून घे कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती बापाचे मोहिमे Krista eklos tu povit eklos tu Ishvor eklos tu Pormeshvor Amen 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 प्रार्थुया देवा आमच्या बापा तुझीं भुरगीं आमकां करून उजवाडाचीं भुरगीं जावच्याक तुवें आमकां आपयलें खोटेपणाच्या काळोखांत आमकां बुडूंक दिवं नाका बोगोर तुज्या स्वताच्या उजवाडान आमकां सदां जियेशीं कर आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासनाच्या सासनाक आमेन. जुआवांच्या पुस्तका वेलें वाचप. मोर्न देवान करूंक ना जिव्यांचो नाश करूंक ताका आवडना सगळें ताणें रोचलां तें वर्तुचें म्हूण रोचलां संवसारांतलीं रोचनां भलायकेन भरलेलीं ताचें सोवें मोर्नादीक वीख ना मेळचें ना आनी प्रितुमेचेर नरकाची पदवी चलोना कित्याक प्रमाणीकपण कदींच मरोना देवान मनशाक अमोर केलो आपणाच्या सोयबा सारको ताका रोचलो देंवचाराचेर नाटकां येवन की संवसारांत मोर्न हाडलें ताचे बागेली ते चाकतले देवाचें उतोरें देवाचे वड उपकार आयकल्ल्या उतराक आमचो जबाब आमी तुका वाकाणटाव सर्वेस्परा कित्याक तुवें आमकां निवारली म्हणुया आमी तुका वाकाणटाव सर्वेस्परा कित्याक तुवें आमकां निवारली हांव तुका वाकाणटा सर्वेस्परा कित्याक तुवें म्हाका निवारलोय आनी म्हज्या दुस्मानाक म्हजे वयर नाचूंक दिवंक नाय सर्वेस्परा तुवें म्हजो आत्मो नरकांतलो वाटायलोय फोंडांत देंवलेल्या मदलो काडून म्हज्या जिवाक नव्यान गोठाय दिली जबाब आमी तुका वाकाणटाव सर्वेस्परा कित्याक तुवें आमकां निवारली सर्वेस्पराच्या भोगतानो ताका स्तोत्रां गायात तो पवित्र म्हूण उगडास दवरात आनी ताची स्तुती करात ताचो राग खिणां भितर ना जाता पूण ताचें भलेपण जिवीतभर तोगता जोरी रात काडली दुकां गोळोवन तरी फांत्या पारार संतोशान उलासतात जबाब आमी तुका निवारता वाकाणटाव सर्वेस्परा कित्याक तुवें आमकां निवारली सर्वेस्परा म्हाका आयक म्हजी काकलूत कोर म्हाका पाव सर्वेस्परा दुखांत रोडण्यांत काडटालो दीस तुज्या आदारान आतां उठ्ठा नाचता सर्वेस्परा म्हज्या देवा तुका दिनवासतली नितेकाळी जबाब आमी तुका वाकाणटाव सर्वेस्परा कित्याक तुवें आमकां निवारली
भागिवून पावलून कोरीतकारांक बरयलेलें दुसरें चिटीवेलें वाचप. भावा भयणीनो, जशी तुमी सगळ्यान पयलीं मुनगे भावार्थांत, उलोवपाचे हुशारकायेंत, जानवायेंत, सगळे जतनायेंत आनी आमी तुमकां आनी तुमी आमकां दाखयल्ल्या प्रिती मोगान तशींच ह्याय उदार काळजाच्या कामान पयलीं जायात. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचें उदारपण तुमी बरी वळखतात. ताचे दुर्बळकाये वरवीं तुमी गिरेस्त जावचे खातीर तो गिरेस्त जावन तुमचे पासत दुर्बळ जालो. दुसऱ्यांच्या गरजाक पावूंक तुमी आपटो दोपटोचे अशें हांव म्हणना, पूण म्हणूंक सोदता तें हें: तुमकां आतां चड आसा तांतले काडून तांच्या गरजांक तुमी पावात, आनी एक दीस तांकां चड आसतले तांतले काडून ती तुमच्या गरजाक पावतली. अशी सगळ्याची तीच गोत जातली. तर अशें बरयलेलें आसा: जाका चड आसा ताका ओगळें जावंक ना, आनी जाका थोडें आसा ताका उणें जावंक ना. देवाचें उतर हें. देवाचे वोडकार. उद्गार. आमच्या स्वाम जेजू क्रिस्तान मरणाचो भस्म केलो. शुभ वर्तमाना वरवीं ताणें जिवीत फांकयलें, अमरपण परजळायलें. Salve spora, salve spora, salve spora, soy soy. Salve spora, salve spora, salve spora, soy soy. बाबडीनो आयज शुभ वर्तमान मातशें लांब आसा, बरे भाशेन पासेंस काडून तें आयकुया. सुर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सोवे आसूं. मार्कू पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजू परतून वड्यार चडून दर्याचे पेले तोडी वेतोच लोकांची वोड उरपूंच ताचे सुरशीं एकठवली, आनी तो दर्याचे धडेर आसलो. तेन्ना जायरूस म्हणलोलो देवस्थानाचो अधिकाऱ्यांतलो एकलो आयलो आनी ताका पळोवन ताच्या पांयां पडलो आनी ताचे कडेन एक उपकार असो मागूंक लागलो: म्हजी धूव मरणाचे तोणीर पावल्या, ये आनी तिचेर तुजो हात दवर, तिका बरी कर, तिका वाचूं दी. आनी तो ताचे बरोबर गेलो. पुस्कोळ लोक ताचे फाटल्यान गेलो आनी ताका चिंचतालो. 12 वर्सां रक्तपाट जाल्ली थंय एक बायल आसली. सोबार वैजाच्या हातान जायतें दूख भोगूनय आनी सगलो आपलो दुडू खर्चूनय तिका कांयच गूण पडूंक नासलो. पूण ती ओदीक पाश्ट जाल्ली. जेजूची खबर आयकून ती लोकां मदल्यान ताचे फाटल्यान गेली आनी ताच्या आंगोस्त्राक तिणें हात लायलो. ताच्या आंगोस्त्राकूच हात लायन जाल्यार हांव बरी जातलीं अशें ती आपणा भितर चिंताली. आनी रोखडीच तिच्या रोगताची जोर सुकली आनी आपूण पिडेंतली बरी जाली म्हूण तिच्या जिवाक भोगलें. पूण आपणा भितरलो एक गूण भायर गेलो म्हूण आपशींच ओळखून जेजून लोकां वाटेन वळोन विचारलें: म्हज्या आंगोस्त्राक कोणें हात लायलो? आनी ताच्या शिसांनी म्हळें: लोक तुका चेंचता म्हूण तूं तर पळयताय, आनी तरूय म्हाका कोणें हात लायलो अशें म्हणटाय. पूण कोणें हें काम केलें तें पळोवंक तो भोंवतणी नदर मारून रावलो.
तेन्ना आपणाक घडलां तें ओळखून ती बायल भियेवन आनी कापून लागीं आयली आनी ताचे मुखार सरपटली आनी सगळें खरें तें तिणें ताका सांगलें. ताणें म्हणलें, धुवे, तुज्या भावार्थान तुका बरी केली. शांतीन वच आनी तुजे पिडेंतली मेकळी जा. तो उलयता थंयच आसतना देवस्थानाच्या अधिकाऱ्यागेर धांवन धाडलोले मनीस पावले आनी ताणें म्हणलें, तुजी धूव भायर पडली, गुरुजीक आनीक त्रास कित्याक दिताय? पूण जेजून तांणी म्हणलोलें तें आयकून अधिकाऱ्याक सांगलें, तूं भियेनाका, भावार्थ मात दवर. आनी ताणें पेद्रू, जाकोब आनी ताचो भाव जुआंव हांचे भायर कोणाकूच आपणा फाटल्यान येवंक दिलें ना. अधिकाऱ्याच्या घरा पावतोच जेजून बोबाळ आनी लोकांचें रडणें आनी जाय तो विलाप देखलो आनी भितर वचून तांकां म्हणलें, तुमी कित्याक आकांतात आनी रडटात? चेडूं मरूंक ना, तें न्हिदलां. आनी लोक ताका हांसूंक लागलो. पूण तांकां सगल्यांक भायर घालून चेडवाच्या बापायक आनी आवयक आनी आपल्या सांगात्यांक घेवन चेडूं आसलें थंय तो भितर गेलो आनी चेडवाच्या हाताक धरून ताणें म्हणलें, तालिता कूम, म्हणजे चेडवा तुका सांगता, उठ. आनी रोखडेंच चेडूं उठलें आनी भोंवूंक लागलें. ताका 12 वर्सां आसलीं. लोक अजाप जावन भारी थोटाकलो आनी कोणाकूच हें गमना जावंक जेजून झडझडीत फर्मायलें आनी चेडवाक कितेंय खावंक दियात म्हूण सांगलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने According to God, Christa. प्रिच्या भाव भयणीनो, इस्कॉलान वेता आसतना आमी घोडे लँग्वेजीस शिकल्या. कोंकणी, इंग्लीश, हिंदी शिकल्यात तुमी न्हू. ग्रामर शिकता आसतना उरफाटीं उतरां उगडास आसा, क्वेश्चन येतालो एग्जामीक, उरफाटीं उतरां बरयात. उगडास आहा? मातशें रिवायज करया आयज. आयचें देवाचें उतर आमकां असलीं जायतीं उरफाटीं उतरां दाखयता. पयलें उतर हांव म्हणटा, उरफाटें उतर तुमी म्हणपाचें. रेडी? देव फॉर्सान देव देंवचार, जिवीत मरण. हें मातशें फोर्सान म्हणलां. भिरांत विस्वास, बरवासो बरवासो इज होप. बरवासो निराशा. बरवाशाचें ऑपोजीट निराशा. आनीक जायतीं आसलेलीं, आतां उगडास येना चोय. मुखार हेजेर नियाळ करता आसतना येतलीं. हीं उतरां भाव भयणीनो आमच्या जिवितान एक बराबर केन्ना येयल्यात तुमच्या जिवितान तुमी अणभवल्यात. ती काय फकत त्या पुस्तकार वाचतलीं, एग्जामीक बरयलोलीं तितल्यान काबार जालीं. हीं उतरां आमकां येतात बराबर, मेळटात आमच्या जिवितान, अणभवतात आमी. एक वाटेन देव आमच्या जिवितान आसा जाल्यार देंवचार आपण एंट्री मारता. एक वाटेन जरी तर आमकां भिरांत आसा जाल्यार आमकां विस्वास येता. एक वाटेन जरी तर आमकां जिवीत आसा जाल्यार दुसरे वाटेन आमचेर मरणाची सावळी आसा. भलायकी, दुयेंस. भलायकी आनी दुयेंस बराबर आमकां केन्ना भलायकी आसा जाल्यार केन्ना दुयेंस येता. ह्यो सगल्यो वस्तू भाव भयणीनो आमच्या जिवितान एक बराबर येतात आनी तांचो ताळ मेळो, तांचो बॅलन्स आमी सांबाळचो पडटा मनशांनी. आयचीं वाचपां आमच्या मुखार हो काय बरो संदेश दवरतात. तातूंत आयज शुभ वर्तमानान 2 खेरीत घडण्यो. एक ते अस्तोरे सवे जिका रोगतपाट जाल्ली आनी एक ते चेडवा सवे जें मेल्लें 12 वर्सां.
चेडूं 12 वर्सांचें आसलें. ती वस्तोरी 12 वर्सां रोगतपाट जाल्ली आनी सोंसताली. आनी आमी आयकलां जेजून ह्या जेजूशी जी वस्तोरी आयिल्ली तिचे विशीं 12 वर्सां रोगतपाट जाल्ली तेन्ना तिची सगळें कितें जालें आसतलें. पयले सुवातेर आपणाच भितर एक कोश्ट सोंसपाक जाय. हें हांवें एक्सप्लेन करपाक तुमकां गरज ना. बो करून चेडवां बायलो आसात हांवें तुमकां सांगपाक गरज ना कितले त्रास जातात. दुसरे वाटेन ती बरी जायच ना. 12 वर्सां ही जर चालूच आसली म्हणटच समाजान सगल्यांक कडेन खबर आसली, वाड्यान सगल्यांक खबर आसली, लोकांक खबर आसली. आनीक बो करून त्या काळार जरी तर हे भाशेची परिस्थिती वस्तुरी सवें जाल्यार ती मेडी तिच्यान दुसऱ्या मदें मिसळ जावंक जायना. तिका बडे पयस करताली. थोडीं जाणां कडेन तिका चुरचुरतालीं. आनी असले परिस्थितीन सगल्या वैजांक ती मेळ्ळी. आमी आमचें दुयेंस येता तेन्ना जाता ते भाशेन वैजांक मेळटा, दोतोरांक मेळटा. आमकां आशा आसा, एक होप आसा की हांव बरो जातलो, हांव बरी जातलीं. आनी जायते फावटी हे भाशेन दोतोरांक दाखयलें, दोतोरांक समजना खंयचें दुयेंस तें, वो दुयेंस मेळत जाल्यार पासून जीं वखदां घेतात तीं लागना, निराशा येता. थोडीं जाणां म्हणटा मेल्यार चड बरें. सुसायडल टेंडन्सीज येतात, मरपाक दिसता. जिवीत आसा तरी मरण वेचून काडपाक दिसता निराशा आयली तेन्ना. जाल्यार ही वस्तुरी भाव भयणीनो जेजू मुखार आयली. जरी तर त्या समाजान लोकां मदें वचूंक जायना आसलें जाल्यार आमी आतांच आयकलां ते भाशेन जेजू जेन्ना वयतालो ताचे फाटल्यान कितलो लोक ताका चेंचतालो. लोकांन सगळी लूट केली ताचे फाटल्यान. आनी इतल्या लोकां मदें आतां तिणें येवपाक जाय. कित्याक तिका भरवसो आयला, तिका होप आयला. एके वाटेन निराशी जाल्ली आसा ती, पूण एक भरवशाचें किर्ण. आनी भरवशाचें किर्ण म्हणल्यार खबर आयकल्या तिणें. ही खबर जेजू नाजारेताचो आयिल्लो आसा. आनी ह्या जेजून जायत्यो चोरयां केल्यात, जायत्यो मिलाग्री केल्यात. ताच्या उतरांनी ताणें जायत्या जाणांक घटाय दिल्या. जाल्यार इतल्या जाणांक जरी तर जेजून बरीं केल्यान, इतल्या जाणांक जेवण खाण दिलां, जाल्यार म्हाकाय ताच्यान बरो करूंक जाता हो बरवासो. म्हाकाय जेजूच्यान बरी करूंक जाता. पूण आडकोड आसा, ह्या लोकां मदें वचूंक जायना, जेजूकूय सांगूंक जायना. म्हणटच तिचो भावार्थ आनीक एक स्टेप मुखार मारता. जेजून म्हाका हात लावंकूच जाय म्हणना, जेजून म्हजे तकलेर हात दवरून मागणें करूंकूच जाय म्हणना, वो म्हाका जें दुयेंस जालां त्या दुयेंसाक जेजून हुकूम घालूंकूच जाय म्हणना. फकत ताच्या आंगोस्त्राचे देगेक म्हाका हात लावपाक मेळ्ळ्यार पुरो. फकत म्हाका ताच्या आंगोस्त्राचे देगेक हात लावपाक मेळ्ळ्यार पुरो. भाव भयणीनो हो भावार्थ. आनी ह्या भावार्थान तिणें काळजीदार जावन मुखार गेली आनी जेजू वयतालो हात लायलो. जाली बरी. भावार्थाक फोड मेळ्ळो. भावार्थ दवर, तुज्याय भावार्थाक फोड मेळटलो. भावार्थ जिये, तुज्याय भावार्थाक फोड मेळटलो. जाल्यार ही वस्तुरी भाव भयणीनो बरी जाली. दुसरी गजाल आयच्या शुभ वर्तमानाची, जायरूस तो देव मंदिराचो वडील, वो देव मंदिराचे कारबारी आसा तातूंतलो एकलो म्हण आमकां सांगला. आनी देव मंदिराचे कारबारी वो वडील आसात तांचो एटिट्यूड कसलो आसता तो हांवें सांगपाक जाय तुमकां. जे कोण भो करून आपणाच्या हातान जुट्टी तांकां दिल्ली आसता, एटिट्यूड रोखडोच वयर चडटा. हांव वयर, तुमी सकयल, हांव सांगता तुमी करात. नॅचरली घोडे. जायरूसूय घोडे तेच भाशेन आसतलो. दुसऱ्या मुखार वचून पांयां पडप, दुसऱ्या मुखार वचून खालती जावप, हें भोव थोड्या मदें आसतलें. जाल्यार जायरूस आमकां भाव भयणीनो दिश्टी पडटा जेजू मुखार वचून ल्हान जालो. आनी चड करून जेन्ना हें देव मंदीर आसलें जुदेवाचें, जेजू जें कितें करता तें मानून घेनासले सगळे. हे महायाज्ञीक आसात ते ताका आडावपाक सोदताले, बंद करपाक सोदताले. म्हणटच देव मंदिराचो भाग कसो ताकाय घडये तोय ते टिमीन आसलेलो, जंय जेजूक बंद करपाक जाय. पूण आतां असल्या वेळार
जायरूस मुखार सरता, सारको खालती जाता, आपलो एटिट्यूड सोडटा, आपलें जें चिंतप आसा, जें भोव करून ते महायाज्ञीक आसात, फारिसेव आसात, तांणी जें मोतीन घातलेलें आसा, जेजूक बंद करपाक जाय म्हणटा तें आपल्या मनांतलें काडटा आनी खालती जावन जेजू मुखार वचून पांयां पडटा, सर पडटा. खालतीकाय कोणा पासत ती खालतीकाय ह्या बापायन घेतली? जायरूसान कोणा पासत घेतली? जेजू पासत? जेजू देव म्हणून सांगपाक ना. कोणा पासत? आपले धुवे पासत. आनी आपले धुवे पासत जेन्ना मागूंक आयला ती ताणें जीं उतरां वापरलीं, ताणें येवन जेजूक सांगलें, म्हजी धूव मरणाचे तोणीर पावल्या, ये आनी तिचेर तुजो हात दवर, तिका बरी कर, तिका वाचून दी. भाव भयणीनो, हांव आनीक मातशें मुखार चिंततालों, खरेंच ती मरणाची तोणीर आसली काय मेल्ली काय? कित्याक त्या उपरांत ताचे घरांत आवन हे मनीस आयले सांगपाक ताका, जेजूक आनी कित्याक त्रास कोत्ता? तुजी धूव मेली. हांव चिंत्तालों, ऑलरेडी मेल्ली आसली काय पयली? समज आमचो कोणूय मेलो, मानून घेवपाक जाता तो मेलो म्हूण, भोव करून ल्हान भुरगीं आमचीं कोण चड मोगाचीं आसा आनी आमकां अकस्मात खबर मेळ्ळी मेलो म्हूण, मानून घेवपाक जाता? जायते पावटी आमी ते भाशेन हिंदी पिक्चरांतल्यान म्हणटा नहीं, कोंकणींतल्यान घोडये म्हणटा ना, ही फोट म्हणून सांग. तियात्रांनी आनी पिक्चरांनी जाता. पूण आमच्याय जिवितान घोडये आमी हें म्हणटा ना, जावपाक शकना, हांव मानून घेना, म्हजो घरचो, म्हजो पूत, म्हजी धूव, म्हजो बापूय, म्हजी आवय मेल्या म्हूण हांव मानून घेना, ताका जिवो कर, म्हाका परतून जाय तो. जाल्यार असल्या संदर्भान हांव चिंत्तालों जायरूसाचें, घडये पयलींच मेल्ली आसतली, पूण हो बापूय मानून घेना म्हजी धूव मेल्या म्हूण आनी ताका मरूंक दिना. आनी ह्या पासत कितलोय खालतो जावपाक हो बापूय तयार. जरूय झुट्टी आसलेलो मनीस, पदवी आसलेलो मनीस, तरूय आपले धुवे पासत, तिका जीव दिवचे पासत. आनीक सगलो बरवसो काबार जाला, निराशा आयली, आनीक बरवसना, मरण जाल्या उपरांत आनीक कोणाच्यान कितें करपाक जाता. पूण एक बरवसो आसा, आनी तो बरवसो म्हणल्यार होच जेजू, जाचेर देव मंदीर आड वेता, जाचेर आमचे धर्माचे वडील आड वेतात. तोच एकूच बरवसो ताचेशी आयलो. जाली धूव बरी? धूव बरी जाली? जिवी जाली? वय. धुवेकूय जेजून जिवी केली. तिचेशी वचून आमी आयकलां काय बरें, ही उतरां, तालिथा कुम, चेडवा तुका सांगता उठ. जरूय तें मेल्लें. आमचीं उरफाटीं उतरां आसात तातूंत शाणेपण, दुसरे वाटेन कितें? दुसरे वाटेन शाणो पिसो. आनी जरी तर आमकां कोणूय पिसो मेळ्ळो, आमी कितें करता? कोणूय जरी तर पिसो मेळ्ळो आनी कितेंय करता, हांव समज हिंगा आतां पिशेपणां करपाक लागलो, तुमी कितें करतलीं? हांसतलीं. कोणूय पिसो आसा जाल्यार आमकां रोखडेंच हांसूंक येता. थोडे फावटी आमकां तो एंटरटेनमेंट, आनी जरी तर तो चड पिशेपणां आनी आमकां लागता तसली पिशेपणां करीत जाल्यार आमकां मागीर राग येता. पिशेपण कोणाचेंय जावं तें आमकां हांसयता, ना जाल्यार आमकां रागार करता, रिएक्ट जाता आमी. जाल्यार जेजू पिसो अशें ह्या लोकांक दिसलें. कित्याक? हांसलीं तीं. आनी हांसलीं तीं कित्याचेर हांसलीं? कित्याक जेजून म्हणलें तुमी रडटात कित्याक, बोवाळ कित्याक करतात बेस्ती? तें चेडूं मरूंक ना, तें न्हिदलां. आनी हो सगलो लोक जो जायरूसागेर आयिल्लो तो जाणा हें 12 वर्साचें चेडूं मेलें. आनी जेजू म्हणटा तें मरूंक ना, तें न्हिदलां. लोक हांसलो. जेजू पिसो न्हू. लोक हांसलो म्हणटच जेजू पिसो जालो. जाल्यार भाग्यून पावलू भाव भयणीनो आमकां सांगता, देवाचें पिशेपण, हो जें आमी पिशेपण म्हूण समजता तें मनशाचे सगले जाणवाये परस व्हरतें. आमी घडये जायते फावटी आमची जाणवाय, आमकां डिग्री मेळ्ळल्यो आसात, आयज आमी जायते शिकलेले आसा, आमकां बरीं बरीं कामां आसात, आमी शाणीं मनशां. वय, आमी शाणीं. आनी आमच्या शाणेपणान आमी जायते कडेन बरेपण करता, जाय ती उदरगत हाडटा. पूण तरूय आसतना आमचें शाणेपण कितलेंय व्हरतें जावं, देवाच्या पिशेपणा मुखार पासून
तें कित्याक उपकारोना जाल्यार देवाची जाणवाय भाव भयणीनो आमकां जायते पावटी समजना तसली. पूण देवाची जाणवाय थीर आयच्या पयल्या वाचपान जाणवायेचें पुस्तक आमकां सांगता. हें वाचप सुरू जालां देवाचेर आनी सोंपलां देंवचाराचेर. जाल्यार देवान आमकां जण एकल्याक रचल्यान. आमकां कूड आसा, आमकां ओत्मो आसा. देवान कितें रचलां? कूड आनी ओत्मो आमकां आसा. देवान कितें रचलां? दोनूय, बोथ. आमची कूड आनी आमचो ओत्मो देवान रचला. खंयची बरी, कूड बरी काय ओत्मो बरो? आमी मनशां कूड आसा, ओत्मो आसा. आमची कूड बरी काय आमचो ओत्मो बरो? ओत्मो? आं? ओत्मो बरो. ओत्मो बरो न्हू. आं, ओत्मो आमकां बरो कोता. पूण कूड बरी, वायट कोण? कूड वायट काय ओत्मो वायट? कुडी बगोर ओत्मो ना म्हणटच ओत्म्यांक कूड गरजेची. आमची कूड वायट न्हू. जायते पावटी भाव भयणीनो आमच्या मतीन बसलेलें आसा की आमची कूड आहा ती वायट. आमची कूड वायट न्हू. ही कूड तशेंच ओत्मो दोनूय देवान रचल्यान. आनी ताणें म्हणलां तशें जरी तर आमकां कूड ना जाल्यार ओत्म्याचो फायदोच ना. तो ओत्मो खूंय आसतलो म्हूण देव जाणा. पूण आमकां ओत्मो जो आसा, आमच्या नांवाचो ओत्मो जो आसा तो आमच्या नांवाचे कुडींत आसा. म्हणटच कूड आनी ओत्मो दोनूय देवान रचल्यात. आयच्या पयल्या वाचपान जाणवायेचें पुस्तक आमकां उगडापें करून सांगता. आनी कशे भाशेन रचल्यात? ताणें आमकां आपल्या सारक्याची रचल्यात, आपल्या रुपण्याची रचल्यात. आनी देवान आमकां आमची कूड आनी ओत्मो आपल्या सारक्याची रचल्या आसतनाय देंवचार एंट्री मारता. आनी जेन्ना देंवचार एंट्री मारता आनी आमी ताका ती एंट्री दिली जाल्यार आमचें निसंठन सुरू. बाबडीन हो देंवचार वेगवेगळे तरेन येता, बरो करून येता, फुसलावन येता. थोडे पावटी आमकां कळो नासतना येता, थोडे पावटी आमकां कळोन येता. आमी जाणाव आयलो म्हूण देंवचार. आनी तरी पूण आमी नाका 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 म्हणून ताका घेता भितर. जायना आमच्या जिवितांत? आमची ल्हान ल्हान पातकां, आमच्यो असोगतायो ज्यो आसात, जायतीं आमची पातकां आमी करपाक सोदिना. नाका, म्हाका वायट करपाक नाका, म्हाका पातकान पडपाक नाका, म्हाका बुरशेपण करपाक नाका. पूण केन्ना केलें, कशें केलें खबर ना, देंवचारान मारली एंट्री. भाव भयणीनो, ह्या पासत ह्या संवसारान जियेता आसतना आमकां एकामेकाची गरज. आमी एकामेकाच्या आदाराक पावपाक जाय. आयच्या दुसऱ्या वाचपान आमकां बागेवन पावलू एकामेकाक दुडवांच्या आदाराची खबर सांगता. तुका देवान दिल्लें आसा. जरी तर तुजी कूड आनी ओत्मो देवान रचला जाल्यार आमकां फकत रचून सोडूंक ना. पूण आमच्या जिवितांत जें कितें गरजेचें आसा, गॉड प्रोवायड्स आमी म्हणटा. आमकां जें कितें गरजेचें आसा तें दिता. जावं आमचे गूण दिता, आमचो जॉब दिता, आमचें घर, आमचें जेवण खाण, आमचें न्हेसण, आमकां मोगाचीं मनशां, हें सगळें देव आमकां फावो करता. पूण थोडे जाणांक ह्यो वस्तू मेळना. थोडीं जाणां गरीबसाणीन जियेता. एके वाटेन आमकां गिरेस्तकाय दिल्ली आसा. जशें बागेवन पावलू आयच्या दुसऱ्या वाचपान कोरिंतकारांक चीट बरोवन सांगता, तुमकां देवान दिलां. पूण तुमकां देवान जें दिलां तें फकत तुमकांच दवरपाक न्हू. कित्याक पयले क्रिस्तांव जेन्ना जाताले, जायते जाण हो धर्म मानून घेताले, भावार्थ मानून घेताले. पावलूक लागून जायते गिरेस्त आहात ते भितर सरलेले. कित्याक पावलू हुशार मनीस आनी ताका ग्रीक कळटाली, ह्यो लँग्वेजीस कळटाल्यो. तशेंच तो उलोवपाक बरो आसलो, ताचो धंदोय आसलो टेंट मेकींग. म्हणटच हे जे सगळे व्हडले व्हडले मनीस आसात पावलूक लागून भितर सरलेले. जाल्यार दुसरे वाटेन पावलू जें कितें शिकयता आनी जो आवाज जातालो त्या गांवांत, जंय जंय पावलू वेतालो थंयसर, तेन्ना गरीब लोक जाय तो भितर सोदतालो. आनी तांचे लागीं आदार आसनासलो. एके कडेन तावन दुसरे कडेन जेन्ना पावलू वेतालो तेन्ना एक पवित्र सभेन रावन दुसरे पवित्र सभेक आदार करात म्हूण मागतालो तांचे लागीं. आनी बो करून जे कोण गिरेस्त मनीस ताचे बराबर आसताले तांकां सांगतालो. आनी हीं उतरां आयच्या दिसाक आमी आयकलात. ह्या गरिबां पासत, दुर्बळां पासत हारपीट जायात म्हूण हांव तुमकां सांगना, वा तांचेच फाटल्यान धांवात म्हूण सांगना. पूण तुमकां जें ओगळें आसा
देवान दिल्लें आसा तुमचे लागीं, सुबेज दिल्लें आसा. त्या सुबेजांतलें थोडें काडून तांकां पावतें करात. कित्याक ती पवित्र सभा मातशें गरीब पवित्र सभा, आदार करात तांकां. ह्या पासत कोणूय केन्ना दुसऱ्या फिरगोजांतलीं आमच्या फिरगोजेन येतात, आदार मागतात. फादर आमकां आमचें इगोर्ज बांदपाक जाय, कोपेल बांदपाक जाय, इस्कॉल बांदपाक जाय, आमचो दुडू काबार जाला, आमकां दुडवांची गरज आसा, तुजे फिरगोजेन येवं? आमी आपयता तांकां, यो घे, आदार घे. आनी तुमी जितलेय पावटी कोणूय भायलो येता आमचे लागीं आदार मागपाक, तुमी उदारपणान तांकां आदार दितात. शाबासकी. भाव भयणीनो, हें जेन्ना आमी करता तेन्ना हें सगळें उरफाटें आसा तें आमच्यान सरळ करपाक जाता. देवाचो मोग घेवन आमच्यान चलपाक जाता. आनी तेन्ना हीं उतरां जीं ते वस्तोरेक म्हणलीं, दुवे भियेनाका, तुज्या भावार्थान तुका बरी केली, तूं वच. जायरुसाक म्हणलें, तूं भियेनाका, तूं फकत भावार्थ मात दवर. आनी भावार्थ दवरीत जाल्यार जें तुवें मागलां, यो म्हजी धूव मरणाची तोणीर पावल्या, तिका तुजो हात लाय, तिका वाचूं दी, तिका बरी जावूं दी. हीं तुजीं उतरां देव मानून घेतलो जाल्यार भाव भयणीनो आमकांय आमचें मागणें आसतलें. घोडे थोडे पावटी गुपीत ते वस्तोरे भाशेन म्हणपाक जायना, भिरांत दिसता, ओ येवपाक जायना समाजा मुखार. भितरलो भावार ताच्या आंगोस्त्राकूच हात लायन जाल्यार हांव बरीं जातलीं. भोव पवित्र संस्कारा मुखार हांव येयत जाल्यार पुरो हांव बरीं जातलीं. थिंगा व्हडलो हिलर आसपाक गरज ना, पूण जेजू थिंयसर आहा. दर बुधवाराक आनी शुक्राराक जेन्ना भोव पवित्र संस्काराची भोजवण जाता, ताचे मुखारूच हांव आसत जाल्यार हांव बरीं जातलीं. भावार दवर, यो आनी पडे, जाता कांय ना तें. तर भाव भयणीनो, होच भावार धरून ही आमची भेट आमी बापाक ओंपुया. सगळीं उबी रावया. सतमंतन देवा, सुरपदविदार बापा, स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सोम्या, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भ संभवलो, आंकवार मरेतान चलमलो, पोंचपिताकाल ताणें कोस सोंसले, ताका कुर्सार चडलो, तो मेल्लो आनी ताका नेकी पिलो, तो मेल्ले मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गार चडलो, सुरपदविदार देव बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तांचें मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सतमांतां पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एककार, पातकांचें बोगसणें, कुडीचें जिवनपण, सासणाचें जिवीत. आमीन. आमची थोडीशी मागणी आतां आमी देवा मुखार दवरुया. आमचो पाप साहेब फ्रांसीस, आर्सेबिसेप कार्दियाल फिलीप नेरी आनी आदारी बीस सिमियांव, तशेंच आमचे हेर गवळी देवाक चिटकून रावून शुभ वर्तमान शिकयता ते वाटेन चलून भावार्थाचे जिवे गवाय जाल्या पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. दयाल बाबा, आमचे मागणे आयक, आमचे मागणे आयक बाबा. हालींच सोपूत घेतलेल्या सरकारान वेगळोचार करिनासतना सगळ्या नागरिकांचे हक राखूंक आनी अदीक करून गरीब आसलेल्या लोकांचे उदरगती खातीर वावुरल्या पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. दयाल बाबा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, दयाळ बापा, ही मागणी आयक. आमच्या संदेशकारांनी आनी फिरगोज सोबेच्या वांगड्यांनी भावार्थाचे बरे नमुने जावन आपली जबाबदारी पालूंक आनी आमचे फिरगोजेंत एकवट समजिकाय आनी समाजांत आनी फिरगोजेंत वायट आसा थंय पेकोवणी हाडूंक वावुरल्या पुरो म्हूण तांकां देवाचो आदार मागुया. दयाल तुझ्या भुरग्यांची
भुरग्याची मागणी आय दोयाळ बापा दोयाल बाबा ही मागणी आय. आमी सगळ्या भावार्थ्यांनी आमचो भावार्थ जियेताना सगळ्यांच्यो गरजो वळखून गरजेवंतां सवें जेजू भाशेन उदार जावंक देवा लागीं मागुया. दोयाल बापा दोयाल बाबा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय दोयाळ बापा दोयाल बाबा ही मागणी आय. बोगीस रावन आमची जण एकल्याची खासगी मागणी देवा मुखार दवरुया. सर्गीच्या बापा तुजे मुखार आमी दवरल्यात ती मागणी आनी आमी मागूंक नकळो तेंय तुजे काकलुतीन तूं आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमेन. गायन घेऊया C38 पेज नंबर 44 C38. मोचे हात घे मोचे पाय घे स्वीकार कर हांव कशें तुजो मोहिमो परगट करूं शुभ खबर सगळ्यांक दिवूं तुकाच बाबा सोडपाचें तुझेच देखून खाशेले तुकाच बाबा सोडपाचें विधा तुका एकाने तुकाच बाबा सोडपाचें तुझेच देखून खाशेले. म्हज्या भाव भयणीनो म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनांक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या आदाबाक सर्वेस्पोर मानून घेवंक. देवा तुज्या संस्कारा वरवीं तूं आमकां तुजें जिवीत आनी बळ दिताय. देखून ह्या संस्काराक फावो तसली जावं आमची भक्तीची सेवा ही आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं आनी तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व ताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आसा तें सगळें तुवें रचलाय. वेळ काळ सगळें तुवेंच थारायलाय. पूण मनशाक तुज्या सारक्याचो रचलोय आनी आख्या विचित्र संवसाराचो ताच्या हातान अधिकार घालोय. आनी जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं तुजे जाणवायेची आनी पदवेची दिसान दीस ताणें विस्मितां वाखाणूक तुजे रचनेचो तुवें मनशाक कारभारी नेमलोय. देखून सर्ग आनी संवसार आनी देवदूतांचो दलबार तुका मान भोवमान दितात. तांचे बरोबर आमी तुजें किर्तन निरंतरी गायता. Dolbarazo sorbe tu Sorgami sonsa Ona tuccia voi bova Un sorbi Tukazui sui Sorbe spora cenavi Pieta takazo Un sorbi Tukazui sui बाबा खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणांची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत.
आपलीच कुशीन कोश्ट मरोन सुसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका आदीन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासोच समर्पणशी. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गोटपोर गोठुया. Sumiace suamio undo kata ani ekazitle biata title bauti tu hoi bohani su ani tuce moron porgota. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत त्या सगळ्या आमच्या भावा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पुरजडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे बेटेक आयज आजीर जालोल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माई सांगाती तिच्या पोती भाग्योन जुजे, भाग्योन धर्मदुता, भाग्योन जुजे वाज आनी भाग्योन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काडी तुका मानवल्यात. त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांची सांगता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सुरपुद्वेदार बापा सुरवंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना. भावार्थ मात दर. अबडीनो भावार्थ धरीत जाल्यार सगळें बरें आमचे सवें घडटलें आनी ह्या पासत आमचो भरवसो, आमचो होप सदांच जिवो दवरुया आनी ह्याच भरवशान जेजून शिकयल्ल्या प्रार्थन बापाक उबारुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणीत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान होतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुट्टय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक तूं आसपुटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासनात. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां खाल तुमचे सवे आसूं आनी तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटिले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटिले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी.
ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी सुम्या तुवें म्हजी भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेवतली आत्मिक कुमयाव खातीर मागणें मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आक्कोच तुका एकपडटा तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका आमेन Jesus Deus darou abun moso pranzano ot mia mocha gayankor Ushaka edulaso Oje vito cieta Ozo virgi mon Gesù Mia mocha gayankor Ushaka edulaso Oje vito cieta Ozo virgi mon Gesù Mia mocha gayankor Ushaka edulaso
प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, जेजूच्या कुडी रोगताचें बलिदान आनी जेवण तुज्या जिवान आमकां भरूं हे परी सदां तुका मोगान एकवटोन सासणाक तोखता तसलो फोड आमी काडूं हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. अशें बसूया. आयज साद्या काळाचो 13वो आयतार. आयच्या मिसाची मांडावळ केल्या लिटल फ्लावर ऑफ सेंट ट्रिजा समुदाय बिहायंड NSD आमचे तांकां दिनवास. कालच्या दिसाक येवन इगर्जेची सफाई करपाक तांणी भार घेतला देखून तांकां शाबासकी. जीं कोण मिसाची मांडावळ करतात तांणी चोत्राय दरची सोनवारा दिसाक आमी इगर्जेची सफाई करता. असो एक घेवचो येवन ही इगर्ज तुमची. हो इल्लोसो वावर 3 म्हयन्यांनी एक पावटी येता तुमकां मीस ऑर्गनायज करपाक समुदाया प्रमाणे. जाल्यार सगळ्यांनी बाराबर मेळून येवचें. कालच्या दिसाक जीं आयिल्लीं तांकां आमचे खेरीत दिनवास आनी शाबासकी. गेल्ल्या आयताराक इगर्जेन दान जालें 33,670 रुपया. दाबोलीं कपेलान 1,590 रुपया. सगळे मेळून 35,260 रुपया. तुमच्या उदारपणाचेर देवान आशिर्वाद घालूंक मागता. फुडल्या आयताराक पयल्या मिसाची मांडावळ करूंक सेंट पिटर्स समुदाय वालीस सायड. दुसरे मीस मांडावळ करूंक पॅरिश पास्टरल कावन्सल. 9:30 वाजता भुरग्यांचे मीस आनी मागीर दोतोन. दर बुधवारा भाव भयणीनो सांजे 7 वाजता भोव पवित्र संस्काराची भोजवण आमचे फिरगोजेन जाता. आनी सकाळीं शुक्रारा दिसा 6:30 वाजता जेजू मुखार येवन वेळ सारुया. जायत्यो आमच्यो वस्तू जायते आमच्या जिवितान वयर सकयल जाल्लें आसा, सांडलेलीं आसा. आमी चड कांय करपाक नाका. यो मुखार जेजूच्या बोस. फकत जेजूच्यान करपाक जाता. उरल्यात तेंच्यान कोणाच्यान सारकें करपाक जायना तें. म्हणटच मनशांचेर न्हू, पाद्रींचेर न्हू, पूण जेजूचेर आमचो भावार्थ आसूं. आनीक एक पावटी तुमकां सगल्यांक आमंत्रण येवन ह्या भोव पवित्र संस्काराच्या भोजवणेक बुधवारा दीस सांजेर 7 वाजता आनी शुक्रारा दीस सकाळीं 6:30 वाजता वांटो घेवंक. सोनवारा दीस इगोर्जेन 6 वाजता सांजेर आयताराचे मीस इंग्लेजीन आनी दाबोलीं कपेलान 6:30 वाजता. खेरीत मीस ह्या सुमानान 1 जुलयाचे 8 वाजता आल्बिनो SC वालीस हाच्या आत्म्याक मीस 3ऱ्या वर्साच्या उगडासा. फुडल्या आयताराक पॅरिश पास्टरल कावन्सल हाची जमात जातली. दुसऱ्या मिसा उपरांत 4 दरची आमची PPC जमात आदीं सांजेर जाताली. वेळ बदललेलो आसा. आयतारा दिसाक पयल्या आयतारा दिसाक 8 वाजता मीस जाल्या उपरांत ही जमात. तर फुडल्या आयताराक सगळ्या PPCच्या वांगड्यांनी हाजीर जावचें. कालच्या दिसाक लॉरेन्सो लुकस दाबोलीचो हो आमचो भाव सोंपून गेला. आयज सांजे 3 वाजता ताचो इंतेर जातलो. भाव भयणीनो, डायसिजन क्वीज कॉम्पिटिशन खेरीत भाशेन जें आतां आमचें एक्सपोजिशन जावचें आसा तें मतीन दवरून डायसिजन लेवलाचेर हें जाता. खेरीत भाशेन आमच्या दोतोनीच्या भुरग्यांक आमच्या आवय बापायक खेरीत भाशेन उलो जायते भाग्यवंत आसात आनी तांचें जिवीत आमी आमच्या भुरग्यांक शिकोवया. कित्याक तांचें जिवीत शिकोतूच जाल्यार आमचीं भुरगीं तांचे भाशेन जावपाक शकतात. तर हे बाबतीन आमचें SFX पॅरिश लेवल कॉम्पिटिशन जातलें 21 तारखेर 21 जुलय. आनी ताचे पयलीं 14वेर क्लास वायज. तर हे बाबतीन तुमच्या भुरग्यांक तुमी तयार करची आनीक भाग घेवपाक 14वेर तांणी तयार जावन येवपाक तांकां आदार करचो. आमचे फिरगोजेन गेल्ले पावटीक सांगलें तशें सोनवारा दीस फर्स्ट सॅटर्डे डिवोशन सुरू जाता. 6 तारखेर सोनवार सकाळीं 6:30 वाजता सायबीण मांयक फातिमा सायबिणीच्या मानाक आनी तिणें मागलां ते भाशेन हे सोनवाराचें पयल्या सोनवाराचें देवसांव सुरू जातलें. सकाळीं 6:30 वाजता तुमकां सगल्यांक आमंत्रण. आयज सांजे काम एंड सी हो कार्यक्रम आसा. नावेली
पर्पेच्युअल साका कॉन्वेंट स्कूल हांगासर जातलो. आमी जेन्ना हांगासर केल्लो विथ 7 नोट्स बँड तेन्ना जायते जाणांक चुकलोलें आनी परतून करात म्हण जायतीं जाणां मागतालीं तुमकां कोणाक चुकलां आनी आतां येवपाक जाय. पयलीं बीन आयिल्लीं आनी आतां येवपाक सोदतात तांणी सगल्यांनी येवचें. आयज सांजेर 6:30 वाजता 7 नोट्स बँड आनी द बँड ऑफ प्रिस्ट बाराबर मेळून हे कम एंड सी स्पिरिच्युअल एक्सपिरियन्स आमचे पासत सादर करतले. सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. आनी तुमचे सवे आसूं. सूर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. उत्सवीक वर्साचे मागणे. सर्वेस्परा देवा आमच्या मोगाळ बापा काळा काळी तूं मनशांक आपयताय आकारताय आनी पाठयताय. बागून फ्रांसीस शावेराच्या आपोवण्या आनी मिसावां पासत आमी तुका दिनवासता. तुज्या पुताच्या कुर्साचेर नदर थिरावन ताचें मन बदलप जालें. संवसारी मान सोडून मिशनरी उर्बेन शुभ वर्तमानाचो तो धिरादीक परगोडणार जालो. ताच्या रेलिकेच्या दाबीचीक दाखोवणीक तशेंच 2025 उत्सवीक वर्साक आमी तयार जातना पवित्र कुर्साच्या बोडान आमचो एकचार थिराय. तुज्या उतराच्या उजवाडान आनी परिशदीक मनान तुवें दिल्लें मिसांव सहभागिलीपणान फुडें व्हरूंक आमचीं पावलां उजवाडाय. अशें पवित्र आत्मेचे स्फूर्तीन संवसाराक बरवसो दितली शुभ वर्तमानाची उर्बेवून परगडणारा आमकां कर. आमेन. गायन घेऊया E12 पेज नंबर 84. E12.